भाजपा काँग्रेसीच्या बेसावाक लागूनच सत्तेर तिगून आसा असो आरोप आपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो वाल्मिकी नायकान केलो। आयच्या भाजपा सरकारात 2/3 आमदार हे काँग्रेसीचेच आसात। तुमच्यात इतलीच जर कापास्ताद आसा जाल्यार तांकां फोडून हाडून तुमचे सरकार घडोवन दाखयात अशें आव्हान वाल्मिकीन काँग्रेसीक दिलें। For selfish reasons, Congress leaders brought BJP to power in Goa for the first time. कितली वर्षा झाली या गोष्टीक? 26 वर्षा। 1999 ते आजपर्यंत जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयान आसा 2012 चो म्हाका दिसता सोडून, every BJP government in Goa has been supported by Congress. आयचे सुद्धा तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स पळयले, बीजेपी म्हणटा आमच्या बरोबर 33 आमदार आसा म्हणून। 33 आमदारांची तांची हिस्ट्री पळयात। एटलीस्ट 22 ते 23 आमदार आर स्ट्रॉंग बिग काँग्रेस लिडर्स, व्हडले व्हडले काँग्रेसचे लिडर। म्हणजे 2/3 ऑफ टुडेज गव्हर्नमेंट इज थँक्स टू काँग्रेस। आणि तुमकां कापासदाद आसा, तुमच्याकडे 2/3 MLAs आसा जाल्यार फोडात मारत आहे, तुमच्या बरोबर परत हाडात आणि तुम्ही सरकार घडयात असा कापासदाद तुमकां। 2022च्यान आपूण ह्या धंद्यात ना म्हणून सांगपी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सरकारा वांगडा 89,000 टन खणमालाचो धंदो केल्ल्याचो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केलो। सरकाराच्या आशिर्वादा शिवाय हे जावपाकूच शकना अशें पालेकराचें म्हणणें। सरकार सगळ्यांची कामां करता जाल्यार बाकीच्या पक्षांतल्या फुडाऱ्यांची कामां कित्याक जायनात तर अशें पालेकार विचारता। 89,000 आयर्न ओर चो धंदो तो करतलो आता केला ताणें 89,000 टन्स सरकारान केला। लेखीव क्वेश्चन विचारिल्लो एका आमदारान, ताका उत्तर आयला, तातूंत भितर फूल विचारिल्लें ताका जे आयला आनी तो सांगता की 2022च्या मागीर आपूण धंदो केलो ना म्हणून सरकारा बरोबर। अरे सरकारा बरोबर आयन ओराचो धंदो, कॅन यू डू इट विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द गव्हर्नमेंट? Tell me anyone who is from our party who is doing any business with the blessings of the government. Bureau Report, Gomantak TV.